नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या गजाली ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कोंकणी भास म्हजी माय भास आनी हांव तिका 8वें वळेरेंत पावयतलो असो सोपूत घेवन जायते जावन एके संस्थेचे वांगडी जाले. पुर्तुगेज राजवटीच्या गुलामपणाक लागून सुस्त जाल्ल्या समाजाक अस्मितायेची ताक हे संस्थेन पटोवन दिली. वर्स 1962 ते आतां मेरेन हे संस्थेन कोंकणीच्या उदरगती खातीर खूब मोठो वावर केला आनी आता नवो इतिहास घडला तो म्हणल्यार हे संस्थेच्या अध्यक्षपदार पयलेच फावट बायलेची नेमणूक जाल्या. आयज आमचे मदीं मानेस्त म्हणून आसात गोंयच्या कोंकणी भाशा मंडळाची नवनिर्वाचित अध्यक्ष भौमानेस्त अन्वेषा सिंगबाळ. अन्वेषा बाय, तुमकां हांव येवकार दिता आनी परबी भेटयता. देव बरें करूं दत्तू. फाटली इतली वर्सां भाशा मंडळाच्या अध्यक्षपदार जायते म्हालगड्यांनी आपलो वावर केला आनी आता पयलेच फावट तुम्ही ह्या अध्यक्षपदार आयल्यात. कितें दिसता, कशें दिसता? फाटली कितलेशेच दीस ह्या प्रश्नाक हांव जाप दीत आसा आणि सगळ्यांक सांगला तेच परत म्हणन की अर्थात ह्या अध्यक्षपदाचेर नेमणूक जाल्ल्याक जबाबदारी खूप वाडल्या. म्हणजे ती पयली आशिल्ली बी, पूण आता त्या पदार बसतकर जबाबदारीचे भान आनीक चड आसा. पूण बायल अध्यक्ष ही इतिहासातली घडणूक म्हणटकर ताका अर्थात खूप कितें म्हणटात सगळ्यांक खोस जाल्या. पूण हांव म्हणन की फक्त बायल म्हणून म्हजी भाशा मंडळाच्या अध्यक्षपदार नेमणूक जावंक ना. म्हजी तशी क्षमता आसा आनी म्हज्या पेक्षा चड हेरांक ताचो विश्वास आसा, म्हणून हांव त्या अध्यक्षपदार पावलां. म्हणटकर म्हाका केन्नाच बायल म्हणून म्हणजे जशें जात धर्म ह्या आदाराचेर कोणाक कितें मेळचें न्हय त्याच आदाराचेर बायल म्हणूनय कोणाक मेळचें न्हय अशें म्हाका दिसत आयलां. आनी त्या खातीर अर्थात अध्यक्षपदाची जबाबदारी आनी ताची जाण आसा. पूण बायल म्हणच्या पेक्षा तरणाट्यांचे प्रतिनिधी म्हणून हांव हें अध्यक्षपद स्विकारता हें हांव म्हणत आयलां आनी आतांय बी परत ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यां मेरेन पावयन. त्या वेळार हांव एक मुद्दाम म्हणत की अपेक्षाय तितल्योच गोंयच्या लोकां कडल्यान तितल्योच चड आसतल्यो तुमचे कडल्यान. मुद्दामूच कोंकणी विशय आनी ताजे खातीर हांव एक मुद्दाम प्रस्न विचारत. फाटली इतली वर्सां आमी कोंकणीची घुडी सांबाळत आयल्यात, मुखार व्हरत आयल्यात. जी MOI पॉलिसी जी आशिल्ली, MOI पॉलिसीचे उपरांत नव्यो कोंकणी शाळा घालपा खातीर ज्यो संस्था फुडें सरल्यो तांकां त्यो घालपाक मान्यताय मेळ्ळी ना. म्हणल्यार शिक्षण खात्यान तांचे प्रपोजल जे आशिल्लें तें रिजेक्ट केलें, कारण 1 किलोमिटर रेडियस क्लॉज जो आशिल्लो हाका लागून. सो हाचेर भाशा मंडळ आतां फुडें कितें करपाक शकता? हय, ह्या प्रश्नाक हांव दोन नदरेंतल्यान पळयता. एक म्हणजे MOIच्या उपरांत ज्या वेवस्थापनांनी ह्यो शाळा हांचे परमिशन मागिल्लें तातूंतल्या कांय शाळांक परमिशन मेळ्ळाय बी, अशें न्ही की खंयच्याच शाळेक मेळूंक ना. 1 किलोमिटर रेडियसाचो जो तुवें मुद्दो उबारलो तो मुद्दो आमी सरकारा मेरेन हाच्या पयलीं पावयला. तांकां आमी स्पश्ट तरेन निवेदन दिलें की मराठी शाळा लागीं आसा म्हणून कोंकणी शाळांक तुमी परमिशन न्हयकारचें न्हय, तें चूक थारतलें. हें निवेदन आमी हाच्या पयलींच सरकारा मेरेन पावयल्लें आसा. आनी कांय वेवस्थापनांनी ज्यांनी पाठपुरावो केलो तांकां परमिशन मेळ्ळाय बी आनी तातूंत कोंकणी भाशा मंडळाचोय वांटो आसा. हांव ह्या माध्यमांतल्यान एक आवाहन ह्या वेवस्थापनांक करूंक सोदता की तुमी कोंकणी भाशा मंडळा कडेन संपर्क सादात, आमच्या कडेन संपर्क सादात आनी एक दबाव गट म्हणून जर आमी शिक्षण खात्याक सगळेच वचून मेळूंक शकतात किंवा मुख्यमंत्र्या मेरेन ही गजाल पावोवन आमी जर पाठपुरावो करूंक शकता जाल्यार ते आमी मुजरत करया. कारण एकत्रीतपणान कांय गजाली संभव जावंक शकता आमी करपाचो यत्न करया. आनी दुसरे वटेन ह्याच तुज्या प्रश्नाक जाप दितना हांव म्हणन की कोंकणी शाळांचो आंकडो माझ्या विशया नंतर वाडलाच. कारण कितल्योश्योच शाळा सुरू जाल्यात काणकोण ते सत्तरी मेरेन. काणकोण सारक्या भागान निराकार संस्थेन फुडाकार घेवन शाळा सुरू केल्या जातून कोंकणी भाशा मंडळाचो वांटो आशिल्लो. सत्तरी सारक्या वाठारांत कोंकणी शाळा सुरू जाल्या. दिवचल मये सारक्या वाठारांत कोंकणी शाळा सुरू जाल्या आनी विद्यार्थ्यांचो आंकडो जो 3000 आशिल्लो कोंकणी विद्यार्थ्यांचो 3000 ओड कितें तरी आशिल्लो तो जवळ जवळ आतां 8000 वयर पावला. म्हणटकर MOIच्या नंतर ज्यो शाळा सुरू जावपाची जी प्रक्रिया कोंकणी शाळा सुरू जावपाची जी प्रक्रिया सुरू जाल्ली त्या प्रक्रियेचो हो आउटकम. सो हे कोंकणी भाशा मंडळ तांकां वेळोवेळ मार्गदर्शन आनी पाठिंबो दीत आयला म्हणूनच हे आयज मेरेन घडपाक पावलें. दिवचल वा काणकोण वा हेर वाठारांनी कोंकणी शाळा पावल्यात, पूण
खुद्द राजधानीत कोंकणी शाळा असा काय ना हो प्रश्न पडटा, कारण गोंयची राजभास कोंकणी आणि खुद्द राजधानीकच कोंकणी शाळा ना ही एक खंत. अशें दिसना की दर म्हालांनी एक कोंकणी शाळा कंपल्सरी आसची. अर्थात असते आणि अशा तऱ्हेचे निवेदनही आम्ही सरकाराक दिले की 12 तालुक्यांनी एक कमीत कमी एक कोंकणी शाळा आसची आणि कोंकणी भाषा मंडळ त्या शाळांचे व्यवस्थापन घेवपाक तयार आसा. आम्ही आयजूय तेच म्हणटात. आम्ही सरकाराक हेंय बी सांगिल्ले की ज्यो शाळा बंद पडल्यात त्या शाळांच्यो साधन सुविधा आमकां उपलब्ध करून दियात. इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां उपलब्ध करून दियात, कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारप ही खूप व्हडली गजाल. ताका खूप पयसो लागता आणि जागो लागता. म्हणटकर तो जागो जर आमकां कोंकणी भाषा मंडळाक तुम्ही उपलब्ध करून दिवशात जाल्यार आम्ही त्यो शाळा सुरू करपाक आणि त्याचे व्यवस्थापन आमच्या अंडर घेवपाक तयार आसात. सो आजूय जर सरकार हे आमकां दिवप शक्य आसा जाल्यार अर्थात आम्ही सरकारा कडेन परत मागणी करतलीच. म्हळ्यार चेतन आचार्याच्या अध्यक्षतेखाला आम्ही हे करत आयल्यात आणि आतांय बी परत आम्ही ही मागणी सरकारा कडेन करत रावतले. तुवें म्हळें तशें पणजेच न्हय, म्हापशें सावन म्हणात किंवा चड करून उत्तर गोंयांतल्या खुबश्या पालकांची ही विनवणी आमकां येत आसा. सो आमी पालकांक आनी म्हणजे इंडिव्हिज्युअलांकूय बी हो उलो मारिल्लो आसा की खंय जर तुमकां दिसता की जागो आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, जाल्यार आमी कोंकणी भाषा मंडळ थंय शाळा सुरू करपाक आतां एका पांयार तयार आसात. ओके, पूण हाजे खातीर फॉलोअप म्हणटा तो जाय पडटा. तो फॉलोअप तुमी कशे तरेन करतात? हय, हो फॉलोअप चालूच आसा. अर्थात आता कोविड काळात खुबश्यो गजाली मातसो वेग देंवला म्हणूं येता, पण हो फॉलोअप चालू आसा. आता नवीन समिती आयिल्ल्यान आमी परत सरकारा कडेन अपॉइंटमेंट मागून तांकांय बी मेळटले, कारण एक मुख्यमंत्र्याकूय मेळपाची एक आस आसा की नवीन समितीच्या मार्फत तेन्नाय बी परत सरकारा मेरेन आमचे हे जे पेंडिंग गजाली ज्यो आसात, ज्यो आमी परत ताचो पाठपुरावो करत आयल्या, त्यो परत तांच्या मेरेन पावोवपाचो यत्न जरूर जातलो. हय, तर खूबदां आमकां दिसता की कोंकणी शाळा वाडच्यो, वाठारांनी कोंकणी पसरत वचची, ते खातीर जायत्यो कार्यावळी आमी मुखार घडोवन हाडटात. कोंकणीची उदरगत जावचे खातीर जायत्यो लोकांच्या तोंडार कोंकणी घोळची म्हणून जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. आतांचे जनरेशन कोंकणी इजिली वाठार हाडटात. हेजे खातीर भाशा मंडळान कितें पावलां उखल्ल्यात वा भाशा मंडळाचें आतां वर्किंग कशें आसा? एक मुजरत सांगपाक सोदता की कोविडाच्या काळात भाषा मंडळाच्या नव्या समितीची प्रक्रियाय बी मुखार गेली. खरें म्हळ्यार नवी समिती जुनान आपलो ताबो घेता, एप्रील म्हयन्यांत आमचो प्रोसेस पुराय जाता. पूण ह्या खेपे कोविडाच्या काळात ही प्रक्रिया मुखार गेल्ल्या कारणान मदीं एक म्हयन्याचो काळ असो आशिल्लो जो नो मॅन्स लँड कसो, म्हणजे नव्या समितीन ताबो घेवन आशिल्लो, पयल्या समितीचो कार्यकाळ सोंपिल्लो. पूण अशें आसतनाय बी कोंकणी भाशा मंडळाचें काम खंयच बंद पडलें ना. म्हणजे भायर अस्पश्ट जरी वातावरण असले तरी कोंकणी भाषा मंडळाचे ध्येय सदांच स्पश्ट आशिल्ले आणि ताका अध्यक्ष कोण किंवा समिती कोण हे केन्नाच लागले ना. म्हणून ऑनलायन शिक्षणाची जी प्रक्रिया आसा ती कोंकणी भाषा मंडळान आपल्या हातान घेतली. जेन्ना शिक्षण खात्यान जेन्ना सांगले की OER तुमी तयार करात, ऑनलायन शिक्षणाक सुरवात करात, तेन्ना कोंकणी शिक्षकां मुखार मोठो प्रश्न आशिल्लो की कोंकणींतल्यान ह्यो गजाली आमचे कडेन इजिली ना आणि कोंकणी भाषा मंडळान तेन्ना खान मारलो आणि ऑनलायन कितलेशेच आमी ब्लॉग आज तयार केल्या, प्रायमरी ते हायर सेकंडरी मेरेन. आमकां लागीं जितले शिक्षक आशिल्ले त्या शिक्षकांक घेवन, हातूंत तरणाटे म्हणात किंवा ज्येष्ठ शिक्षक लेगीत आशिल्ले, ज्यांनी आमकां आदार केला आणि हांकां तंत्रगिन्यानाचें जें बॅकिंग आसा ते आमचे तरणाटे कोंकणी कार्यकर्ते दितात. आनी कितल्योश्योच कार्यशाळा इनलायन आसाच, पूण ह्यो कार्यावळी ज्यो सहज आमकां दिसता विचार केल्यार की अरे कशें जातलें, कारण कथामाळेचो आवाठ इतलो वाडला, 16 केंद्रांनी ती जाता. पूण हाचेर प्रयत्न सुरू जाल्यात, हाचेर विचार सुरू जाला आणि नक्कीच हातूंतल्यान आमच्या तरणाट्या टिमी कडल्यान कितें तरी उपाय भायर येवन मे बी एक थोड्या दिसांनी आमी तो जाहीरूय करत. ओके, बरी गजाल की ऑनलायन माध्यमाचेर तुमी आयज पावल फुडें धरून आसात. पूण एक मुद्दामूच विचारता, कारण हांवें आयकल्ली गजाल, म्हज्या कानार घातिल्ली गजाल म्हणून विचारता की भाशा मंडळांत चडशीं तीच तोंडां कित्याक दिसतात म्हणून कितलेशे जाण अशे आरोप करतात. बरोबर. हय, हो आरोप कोंकणी भाशा मंडळाचेरूय जाता, खास करून गोवा युवा महोत्सवाचेर जाता. तोंडां दिसतात ती अनफॉर्च्युनेटली फक्त अध्यक्षाची किंवा कितें म्हणटा ते मेन जे ऑफिस बेरर आसा तांची दिसतात आणि ताका उपाय ना, कारण जेन्ना खंयची कार्यावळ जाता तेन्ना थंय अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष कोण तरी रिप्रेझेंट करता. पूण भाशा मंडळाची जी पुराय टीम आसा, आतां तुका ह्याच टिमीची जर हांव एवरेज एज सांगशी जाल्यार ती फक्त 35 आसा.
फाटली जी ओके. समिती आशिल्ली ताजी एवरेज अशीच 30-35च्या दरम्यान आशिल्ली. म्हणटकच हा. अध्यक्ष जरी चेतन बाबा आचार्य आशिल्ले तरी तांची जी टीम आशिल्ली ती पुराय तरेन नवीन टीम आशिल्ली. चेतन बाबाच्या पयलीं प्रशांत नायक हांची जी टीम आशिल्ली ती नवीन टीम आशिल्ली आनी आयज म्हज्या समितीनूय कितलीशींच तुमकां नवीन नांवां दिसतलीं जी नांवां सातत्यान कोंकणी मळाचेर काम करत आयल्यात. म्हणजे कोंकणी मळाचेर काम करपी तरणाट्याक कोंकणी भाशा मंडळाच्या समितीचेर येवपाचो केन्ना ना केन्ना चान्स मेळटाच. आनी म्हाका दिसता तो चान्स मेळचो म्हणून कोण काम करना. तो चेतन बाब जावं, प्रशांत बाब जावं किंवा हांव जावं किंवा कोणी अध्यक्ष जावं, अध्यक्ष जावचो म्हणून केन्नाच कोणें काम केल्लें ना तें अध्यक्षपद ताच्या हातान ताजी क्षमता पळोवन आयलें. पूण जर टीम पळोवशात जाल्यार त्या टिमीन सतत नवीन मुखामळां आशिल्लीं. आमच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाता ज्या कार्यावळींनी समितीचेर नाशिल्ले सुद्दां तरणाटे आनी लोक काम करतात. म्हणजे तांकां आस ना की आमी समितीचेर ना जाल्यार आमी कित्याक काम करया अशे तरेचो भागूच ना. आनी म्हणून शेणै गोंयबाब कथामाळ सारकिल्ली सर्त आमी 16 केंद्रांनी एकाच दिसा करूंक शकता. जंय जवळ जवळ 250-300 लोक कार्यकर्ते म्हणून वावरतात. गोवा युवा महोत्सवाची तर हांवें गजाल सांगपाची गरज ना. पूण कितलेशेच तरणाटे. सो हो म्हाका दिसता जांकां खबर ना किंवा जांचें अज्ञान आसा ते अशा तरेचे स्टेटमेंट करपाक शकतात पूण हे निखालस खरें ना. पूण आनीक असोच हें आसा की सद्याक भाशा मंडळ फक्त साहित्यीक तयार करता आनी चळवळीचो वांटो भाशा मंडळा कडेन सद्याक खंय आसा म्हणल्यार आंदोलनां जी जातालीं वा आंदोलनां भाशा मंडळ करताले थंय कार्यकर्ते घडटाले. हे कार्यकर्ते आयज खंय आसात आनी भाशा मंडळ कशे तरेन कार्यकर्ते घडयता? आंदोलन करपा फाटल्यान एक कितें तरी कारण आसपाक जाय. म्हणजे आंदोलन केल्ल्यान त्या आंदोलनांतल्यान कितें तरी फलश्रुती जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता तशी कारणां आसत बट त्या कारणाक वेगळ्या तरेन हाताळपाची एक क्षमता कोंकणी भाशा मंडळान निर्माण केल्या. कार्यकर्ते तयार करपा विशीं जर तूं उलोवशी जाल्यार म्हाका दिसता हांव परत जे पयलीं म्हळां तेच म्हणून की आयज जे समितीचेर तरणाटे दिसता ते सगळे कोंकणीचे कार्यकर्ते जे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमच्या कडेन जोडत गेल्या. ते मागीर गोवा युवा महोत्सव जावं किंवा पेटूल सारकी कार्यावळ जावं जी आमी फाटल्या वर्सा जवळ जवळ 6 कडेन केली. आनी पेडण्या सारक्या वाठारांत वचून आमी पेटूल कार्यावळ केली आनी थंयच्या लोकांनी आमकां सांगलें की फुडल्या फावट परत आमी ही कार्यावळ करया आनी आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले. तर कार्यकर्ते गांवांनी आनी शारांनी तयार जाल्यात जे कोंकणी खातीर काम करपाक तयार आसात आनी जे कोंकणी भाशा मंडळा कडेनूय जोडिल्ले आसात. गोवा युवा महोत्सव तर कितलेशेच कार्यकर्ते तयार करता. म्हणजे फक्त खूब जाण म्हणटात की थंय येवन फक्त धुमशेणां काडून वतात म्हणून. पण हेच तरणाटे मागीर फुडल्या वर्सा गोवा युवा महोत्सवाच्या आयोजनान तुमकां दिसता. आनी म्हणून येदें व्हडलें आयोजन आमी करपाक शकता. म्हणटकर ही प्रक्रिया चालूच आसा. एका काळार सर्तक आशिल्लो भुरगो तो मागीर कथामाळ जावं किंवा युवा महोत्सव जावं किंवा हेर कार्यावळी जावं तो आयज आयोजक म्हणून आमच्या बरोबर आसा आनी मागीर तो समितीचेरूय पावता. सो ही प्रक्रिया चालूच आसा. आंदोलनाच्या दृश्टींतल्यान म्हणशी जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळान कितलेशेच विधायक काम आपल्या हातान घेतला आनी त्या विधायक कामांतल्यान आंदोलनाची जी गरज आसा ती भागल्या. हांव एकूच उदाहरण दिता. तुवें म्हाका सुरवातेक शाळां विशीं विचारिल्लें. ताजोच भाग म्हणून एक उदाहरण दिता की कोंकणी भाशा मंडळान खूब व्हडल्या प्रमाणात शिक्षणीक आनी बाल साहित्य तयार करपाचें काम हातान घेतलें आनी तें फक्त पुस्तकां करपा पुरतें दवरलें ना. ज्यो कोंकणी शाळा सुरू जाल्यो किंवा ज्यो कोंकणी शाळा कार्यरत आसा त्या कोंकणी शाळांक सशक्त करपाचें काम मंडळान हातान घेतलें. आमी कोंकणी शाळांच्या वेवस्थापनाची बसका घेवन तांच्या मॅनेजमेंटां कडेन उलोवन तांच्या मेरेन हें साहित्य पावयलें आनी तांच्यो गरजो जाणून घेवन मुखावेलें साहित्य तयार करपाचो प्रवास आमी सुरू केलो. म्हणटकर आयज गोंयांत जितल्यो कोंकणी शाळा चलता त्या कोंकणी शाळांतल्या सगळ्या शिक्षकांक किंवा सगळ्या मॅनेजमेंटाक एक विश्वास आसा की कितें गरज पडल्यार आमी मंडळा कडेन वचूंक शकता. आनी ह्यो शाळा सशक्त जाल्ल्या कारणानूच थंयची विद्यार्थ्यांचो आंकडो जो आसा तो वाडपाक लागला. हांव आमच्याच मुळाव्या शाळेचो तुमकां उदाहरण दीन की आमचो कोंकणी भाशा मंडळाच्या मुळाव्या शाळेचो आंकडो जवळ जवळ 50 अदीक आशिल्लो 2012-11 वर्सा. तो आतां जवळ जवळ 200 कडेन पावत आयला. म्हणजे 190 विद्यार्थ्यां पेक्षा चड जाला. आनी ही कत वेगवेगळ्या शाळांची आसा. म्हणटकर एक विश्वास आमी ह्या शाळां मदीं निर्माण करपाक शकल्यात की कोंकणींतल्यान शिक्षण कितलें बरें जावं येता, कितलें इनोवेटीव जावं येता. आनी म्हाका दिसता हो विश्वास जेन्ना वाडटलो तेन्नाच कोंकणी शाळां कडेन पालकूय बी आकर्शीत जातले आनी चडांत चड भुरग्यांक आपल्या कोंकणी शाळांनी घालूंक सोदतले.
सो ही प्रक्रिया चालूच आसा. कांय गजाली दिसनात किंवा कांय गजाली आमी उलयनात म्हणून घडये दिसता की भाशा मंडळ आंदोलन करना किंवा भाशा मंडळाचें कितें काम चल्लां, फक्त पुस्तकां तयार करता अशे तरेचे आरोप केन्ना केन्ना जातात. पूण त्या पुस्तकां करपा फाटल्यान जो प्रोसेस आसा किंवा ताजो जो एक विस्तारीत भाग आसा तो घडये केन्ना केन्ना दिसना. पूण हे खूब व्हडलें काम आसा जे चेतन बाबाच्या समितींतल्यान सुरू जालां, ताचो हांवूय अर्थात भाग आशिल्लें आनी टीम म्हणून जे काम चालू आसा ते काम मुखारूय बी चालू उरतलें हें उतर आतांच तुमकां दिवंक सोदता. बरी गजाल. कारण कित्याक लागून ज्या वेळार भाशा मंडळ म्हणून आमच्या मुखार येता, फाटलीं इतलीं वर्सां भाशा मंडळ कोंकणी खातीर वावर करता आनी तो वावर असोच चालू उरचो म्हणून सगळ्यांचीच अपेक्षा आसता. सो खंय तरी जर मदीं आडमेळी आयल्यो त्यो कुशीक दवरून मुखार तशेंच वचत रावप ही एक तोखणायचीच गजाल. हांव म्हणन की एक तुमचे कडेन येतात की तुमी आतां इतलीं वर्सां भाशा मंडळा कडेन कार्यरत आसात, तुमचें आनी कोंकणीचें नातें कशें आयलें आनी केन्ना आयलें? हांव म्हणन की जल्मा सावन, कारण म्हजो बापूय जो आशिल्लो एडवोकेट अरुण सिंगबाळ, तो कोंकणी मुवमेंटान आशिल्लो, तो कोंकणी साहित्यिकूय बी, तो बरयतालोय बी. पूण कोंकणी राजभास आंदोलन जें जालें किंवा कोंकणीक वेगवेगळ्या राजपाटाचेर जे बसोवपा खातीर आंदोलनां जालीं तातूंत तो सक्रीय आशिल्लो. लळितक नांवाची कार्यावळ गांवांनी जाताली, जंय तो भाग घेवन कोंकणी विशीं जागृताय घडोवपा खातीर भोंवतालो. म्हणटकर जल्मा सावन कोंकणीचें वातावरण घरांत आसाच. हांव खुबदां सांगता की सुनापरान्त जो तेन्ना एक 2-3 पेजी आनी ब्लॅक एंड व्हायट काळो धवो येतालो तो वाचपाक सुद्दां घरान आमच्या झगडीं जातालीं. म्हणजे ती वाचनाची आवड तेन्नाच्यान निर्माण केल्ली बापायन. आई म्हजी बरी बरोवपी, म्हणटकर दोनी आवय बापाय कडल्यान बरोवपाची आनी कोंकणी बरोवपाची जी प्रक्रिया आशिल्ली ती खूब ल्हानपणांतल्यान सुरू जाली. 12 वर्साचें आसतना हांवें म्हजी पयली कविता बरयली. पूण पुस्तक छापपाची केन्नाच म्हणजे एक कितें म्हणटा तें एक भंय आशिल्लो मनान, कारण बाबा म्हजो सगळ्यान व्हडलो क्रिटीक आशिल्लो. म्हणजे खंयची कविता आवडली ना जाल्यार सरळ पिनून तो डस्टबिनान उडयतालो, इतलें तें क्रिटिसिजम आसतालें. आनी तें क्रिटिसिजम घेवन हांव मुखार सरलें. अर्थात कोंकणीच्या कितें म्हणटा तें संस्थात्मक कामांत हांव तितलें सुरवातेक नाशिल्लें, हांव बरयतालें. पूण मागीर एक काळ आयलो जेन्ना बाबा कॅन्सरांतल्यान भायर पडलो, कॅन्सर जावन. आनी एक सुरक्षीत वातावरणांत जें हांव जगतालें तातूंतल्यान हांव रस्त्यार पडिल्ल्या भशेन पडलें आनी थंयच्यान थोडोसो म्हजो दृश्टीकोन बदल्लो. थोडेशे जबाबदारी एकदम आंगार आयली म्हणटा तशी. आनी तातूंतल्यान मागीर कोंकणी संस्थां कडेन हांव लागीं आयलें. कोंकणी भाशा मंडळ म्हणया किंवा सुरवातेक रोटरी क्लब ऑफ फोंडा हातूंतल्यान थोडेशें काम जालें. युवा दी गोवा सारक्या संस्थेंतल्यान काम जालें. आनी मागीर अर्थात कोंकणी भाशा मंडळ आनी कोंकणी चळवळींत हांवें पावल दवरलें. आनी हांव परत तेंच म्हणन की म्हज्या पेक्षा चड म्हज्या भोंवतणी आशिल्ल्यांक हो विश्वास आशिल्लो की हांव काम करपाक शकतलें. म्हणटकर तांणी वेळोवेळी जें मार्गदर्शन दिलें किंवा म्हाका घडयलें म्हणन हांव तातूंतल्यान आयज मेरेन हांगा पावलां आनी मुखार वाटचाल करत रावतलें. जाल्यार एक अशें दिसता की तुमची वाटचाल ही ल्हानपणांतल्यानच आशिल्ले कारणान कोंकणीक एक मोठें भांगर मेळ्ळां अशें दिसता की कोंकणी चळवळींत बायलांचो आस्पाव आतां उणो कित्याक जाला, वा कोंकणी चळवळींत बायल मनीस खंय आसा? उणो निखालस जावना. परत आमच्याच समितीचें एग्जाम्पल दिलें जाल्यार परत ऑलमोस्ट 50% बायलो आसात. हाज्याय पयलीं समितीन बायलो आशिल्ल्यो. अध्यक्षपदा मेरेन बायल कित्याक पावली ना ह्या विशयाचेर हांव भाश्य करपाक शकना किंवा हांव खूब तरणाटें मानता स्वताक येद्या व्हडल्या विशयाचेर भाश्य करूंक. पूण बायलो ना आंदोलनांत किंवा कोंकणी हातून मळार जाल्यार तें निखालस सारकें जावचें ना. साहित्यीक म्हणात किंवा काम करपाच्या नदरेंतल्यान म्हणात, चळवळ म्हणात किंवा कोंकणी भाशा मंडळ म्हणात, बायलो तरणाट्यो चलयो आसाच आमच्या बरोबर आनी त्यो सातत्यान काम करतात. आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे इतलेशे प्रकल्प जे चलतात ताचे कितलेशेच प्रकल्पांचे फुडारपण ह्यो बायलो करतात. हांव परत नांवां घेना इतलेच खातीर की कोण उरूं न्हय. पूण आमकां संवय ना भाशा मंडळाक की अमूक गजाल हाणें हँडल केल्या, अमूक गजाल ताणें हँडल केल्या. आमी केन्नाच गोवा युवा महोत्सवाचें संयोजन कोण करता हें सांगनात किंवा पेटूल संयोजन अमूक मनशान केलें म्हणून आमी ताका म्हणजे आमी मिरयना.
दिसनात म्हणटकर घडये आमी नांवां दिसना आसत पूण हांव म्हजेंच उदाहरण घेवशात जाल्यार हांव सातत्यान फाटलीं इतलीं वर्सां काम करून हांगा पावलां म्हणटकर अशी कितलीशीच तरणाटी चलयो आसात किंवा बायलो आसात ज्यो सातत्यान काम करत आसात मंडळाच्या मार्फत किंवा हेर संस्थांनी सो निखालस अशें खंयच ना की बायलो कमी जाल्यात वा बायलो दिसनात अशें अजिबात ना त्यो तितल्याच प्रमाणात आसा आनी दादल्यां बरोबर तितल्याच प्रमाणात मुखारूय वतात. गोंयची राजभास कोंकणी म्हणटकीर हेर राज्यांनी जर समज आमी पळयलें गोंय आनी हेर राज्यांक जर समज हाडून पळयलें जाल्यार तांच्या राज्य कारभारांत भितर ते आपल्या राजभासेचो वापर करतात जाल्यार गोंयांत हें उरफाटें गोंयांत हांगा इंग्लिशीचो वापर करतात म्हळ्यार खंयचेंय सरकारी परिपत्रक जावं नोटीस जावं कितेंय आसूं तें थंय इंग्लीश पयलीं वापरतात थंय कोंकणींतल्यान तें परिपत्रक येना फक्त नांवा पुरती कोंकणी वापरता फक्त राजभास म्हणून वापरता नांव म्हणून दिलां कोंकणीक राजभास म्हणून दिलां इतलेंच हाचेर भाशा मंडळ आज तुज्या अध्यक्षपणा खाला मुखार कितें जावपाक शकता नवी क्रांती हाचेर कशी घडूंक शकता आनी गोंयांत कोंकणी राजभास सारकी चालीक कशी लावंक शकता. राजभासेच्या नदरेंतल्यान जर आमी उलयले जाल्यार थोडोसो इतिहास जर आमी पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता 2009 वर्सा मेरेन म्हणजे 1962 गोंय 1961 डिसेंबरांत गोंय मुक्त जालें आनी थंयच्यान 2009 मेरेन राजभाशेच्या बाबतींत कांयच घडूंक ना म्हळ्यार जाता. राजभास कायदो चालीक लागलो पूण ताच्या उपरांत राजभास संचालनालय जे स्थापन जाल्लें 2009 वर्सा मेरेन तातूंतल्यान कांयच वावर जालो ना आनी 2009 वर्सा दिगंबर कामत हांच्या काँग्रेस सरकारान थोडेशें काम सुरू केलें म्हणजे उदयबाब भेंब्रे हांच्या खाला एक उपसमिती तांणी तेन्ना स्थापन केल्ली आनी ह्या उपसमितीन खूब सुंदर गजाली तेन्ना तयार करून दिल्ल्यो म्हणजे 2 गजाली प्रामुख्यान तांणी केल्यो त्यो म्हणजे टर्मिनॉलॉजीस आनी सरकारी जे हे आसतात आमचे कर्मचारी आसतात तांचें प्रशिक्षण कारण ह्यो दोनूय गजाली सायड बाय सायड जावपाक जाय. राजभास कायदो जर चालीक लागतलो जाल्यार फक्त परिपत्रकां काडून फायदो ना सरकारी कर्मचाऱ्यांक ती कशी चालीक लावची किंवा ती समजुपाची एक तांक तयार करप गरजेचें आसा. त्या नदरेंतल्यान ह्या उपसमितीन खुबश्यो गजाली 5 नोटिफिकेशन्स तयार करून दिल्ली तातूंतली कांय चालीक लागली कांय चालीक लागली ना आनी 2012 वर्सा मनोहरबाब पर्रीकाराच्या खाला जेन्ना बीजेपी सरकार आयलें तेन्ना डॉक्टर प्रकाश वज्रेकार राजभास संचालनालयाचे संचालक जाले उपरांत बरेचशें काम सुरू जालें. कोंकणी भाशा मंडळान तेन्ना चेतन बाबाच्या फुडारपणा खाला राजभास संचालनालयाक खूब आदार दिलो खास करून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाच्या बाबतींत. वेगवेगळ्या शारांनी आनी गांवांनी हे प्रशिक्षण चलतालें आनी कितलेशेच सरकारी कर्मचाऱ्यांनी खूब उमेद दाखयली हे प्रशिक्षणांतल्यान आनी तांणी समजून घेतल्यो गजाली. ताच्या उपरांत परत खंड पडलो आनी हांव कित्याक हो खंड पडटा हाचेर सरकारान विचार करपाक जाय. म्हणजे बरे तरेन काम चलिल्लें तें काम संचालनालयाचें फुडारपण बदलिल्ल्यान कित्याक बंद जाता आनी सरकाराचें खंय तरी एक हें आसपाक जाय की काम करपी मनीस अशा संचालनालयाचेर आसचे. म्हणजे म्हाका खुबदां दिसता की ह्युमन रिसोर्स म्हणया मनीसबळ आनी शिक्षण किंवा भास ह्या बाबतींत केन्ना केन्ना सरकार आडनदर करता काय कितें आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर PWD ट्रान्सपोर्ट ह्या सगळ्या गजालींक चड म्हत्व दिता काय कितें असो केन्ना केन्ना विचार येता. म्हणटकर जें काम चालीक लागिल्लें तें काम खंडीत जालें हाजें दुख्ख आसाच पूण कोंकणी भाशा मंडळान नियमीतपणान संचालनालयाक बरयलां किंवा निवेदन केलां की हें काम परत सुरू करचें आनी आमी तो आदार तो तेंको दिवपाक तयार आसात. म्हणजे तुमकां जर धरात प्रशिक्षण दिवपाक रिसोर्स पर्सन जाय किंवा जे रिसोर्सीस जाय ते दिवपाक आमी तयार आसात फक्त ते चालीक लावपाची गरज आसा. हांव एक स्टेप मुखार वचून म्हणन की आज कोवीड काळांत ऑनलायन प्रत्येक गजाल जाता ते मागीर शिक्षण प्रशिक्षण जावं किंवा क्लासीस जावं भुरग्यांच्यो अशा वेळार सरकारी कर्मचाऱ्यांक ऑनलायन प्रशिक्षण कोंकणींतल्यान कित्याक मेळचें ना आनी ह्या बाबतींत राजभास संचालनालयान कित्याक विचार करचो न्ही. म्हणटकर हें जातलें जाल्यार एक तर सरकारी पातळीचेर आनी दुसरें खूब म्हत्वाचें आमच्या सामान्य लोकांच्या पातळीचेर ह्यो गजाली जावपाची गरज आसा. जाता कितें की आमी गोंयकार इंग्लीश मराठी कोंकणी हिंदी ह्यो चारूय भासो बऱ्या भशेन जाणा जाल्ल्यान आमी इंग्लिशींतल्यान आमकां जर बेगिनात बेगीन काम जावंक जाय चल नाका कोंकणींतल्यान जर लेट जाता जाल्यार इंग्लिशींतल्यान दिवया इंग्लिशींतल्यान जाप घेवया आनी काम करया आनी मोकळे जावया अशे तरेची आमची वृत्ती बी आसा.
म्हणटकर थोडेशे आमी जर तो जोर धरलो, आमी खंयच्याय डिपार्टमेंटान वचून सांगलें की आमी कोंकणीतल्यान दितले, आमकां कोंकणीतल्यानूच जाप जाय, जाल्यार तांकां ती दिवपाकूच जाय. ते ना म्हणूंक शकनात किंवा आमकां खबर ना म्हणूंक शकनात. तांणी ती राजभास संचालनालयाक सांगून किंवा ट्रान्सलेटर बसून ती करून घेवपाक जाय. म्हणटकर दोन्ही पातळीचेर जावपाक जाय. सरकाराचो उत्साह थोडो वाडपाक जाय आनी अर्थात लोकांनी बी ताचो उपेग करपाची खूब गरज आसा. पूण एक खंत की तें अजून जायना. म्हणजे सरकारान आतां आमी जर समज पळयलें 2012क म्हाका याद जाता त्या हिशोबान 2012क एक सर्क्युलर आयिल्लें की सरकारी कार्यालयाची तकटे जे आसात, बोर्ड जे आसात ते तिनूय भासांनी आसचे म्हणून, कोंकणी, मराठी, इंग्लीश अशा भासांनी आसचे म्हणून. ते आज मेरेन 2012 ते 2020 आतां इतली वर्सां गेली म्हणजे आज मेरेन तांचे ते तकटे कांय कार्यालयांनी सारके आसात, कांय कार्यालयांनी ना. जे आसात ताचे प्रूफ रिडींग जाल्ले ना. बाबा सरकारा मेरेन ह्यो गजाली बारीक बारीक चुको ज्यो सरकार करतात त्यो सुदारपा खातीर भाशा मंडळ फुडलें पावल कितें मारतलें? हय, तुवें म्हळें ते सरकारी कार्यालया बद्दल म्हळें. हालींच आमकां एक आनी भयानक प्रकार खुबशे दिसपाक लागल्या की ट्रान्सलेशनां सुद्दां कांय डिपार्टमेंट्स आपल्याच कर्मचाऱ्यां कडल्यान करून घेता, जाका ट्रान्सलेशनाचो गंध सुद्दां ना आनी मागीर ते खूब भयानक तरेन ट्रान्सलेशन तेजें जावन मुखार येता. कशाय म्हणजे ट्रान्सलेशना खातीर म्हाका दिसना की सरकारी खात्यांक आनी खंयच वचपाची गरज आसा. तुमच्या कडेन राजभास संचालनालय आसा, जंय ट्रान्सलेटर्स आसात. तुमी फक्त तांकां संपर्क साधलो जाल्यार ते करून धाडटले. तांच्या कडेन ट्रान्सलेटर्स आसा आनी तांचें काम तें. म्हणटकर ते काम करपाक थंय तयार आशिल्ले लोक बसल्यात. म्हणटकर खंयच्याय डिपार्टमेंटाक जर दिसलें की तांकां कसल्याय प्रकारचो आदार जर जाय जाल्यार ते त्या डिपार्टमेंटा कडेन वचपाक शकता. राजभास संचालनालयाचे पॅनल आशिल्ले, ट्रान्सलेटर पॅनल, हांव नकळो अजून ते आसा काय कितें, पूण त्या पॅनलाचेर हांवें काम केल्लें. त्या पॅनलाच्या तर्फे म्हाका डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स संपर्क सादताले की आमकां ट्रान्सलेशन जाय. सो अशा तरेचे ट्रान्सलेटर्सूय बी अवेलेबल आसात. सो सरकारी खात्यांचे म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की कितें म्हणटा ते एक वाज येवन करप किंवा करपाक जाय म्हणून करप, हो जो एटिट्यूड आसा तो बदलपाक जाय आनी तांकां वाटो खबर आसपाक जाय. म्हणजे तांच्याच सरकारी खातें अवेलेबल आसा आनी ते काम हें करपाक शकता हें तांकां खबर आसप खूब गरजेचें आनी त्या खातीर ती इच्छा जाय. जर खंयच्याय सरकारी खात्याक जर इच्छा आसली की आपूण हें कोंकणीतल्यान करतलो जाल्यार मागीर मार्ग मेळप कठीण ना. आनी कोंकणी भाशा मंडळा कडल्यान जर ह्या बाबतींत कितेंय आदार जाय जाल्यार आमी सदांच आसात. म्हणजे तुमकां जर ट्रान्सलेटर्स प्रोवायड करून जाय किंवा कसल्याय प्रकारचो आदार जर जाय जाल्यार आमच्या कडेन केन्नाय संपर्क सादूं येता. पूण हांव म्हणन की तुमच्या कडेन तुमचो कितें तो खातें आसा जें तुमच्याच कडेन सरकारी हेर खात्यांक ट्रान्सलेशन, अणकार आनी अशे तरेच्यो सुविधा दिवंक बसला, त्या खात्याचो पुरेपूर उपयोग करात, त्या कर्मचाऱ्यांचो पुरेपूर उपयोग करात आनी मंडळ सदां आसाच. बरी गजाल. फक्त एक अशें म्हणन की कोंकणीची घुडी उबारपाक तरणाटे सदांच मुखार आसतात. आयज आमकां प्रत्यक्षांत अन्वेषाबाई सिंगबाळ हांच्या अध्यक्ष जाल्ल्यान कितली आस आसा आनी मुखार कितें घडपाक शकता तांच्या उलोवण्यांतल्यान समजता. कोंकणी चळवळ, अन्वेषाबाई, कोंकणी चळवळ योग्य दिकेन वता काय कितें सद्याच्या काळांत? हांव खूब भुरगें ह्या प्रश्नाचेर जाप दिवपाक. पूण जर खंयच्याय ज्येश्ठ साहित्यीक किंवा कार्यकर्त्याक विचारशी जाल्यार तो चड बरे तरेन जाप दिवंक शकतलो. पूण म्हाका दिसता कांय गैरसमज आसात आमच्या मदीं की कोंकणी चळवळीच्या विशीं लिपी भेद म्हणात किंवा जात धर्माचेर कोंकणी भाशेचेर गैरसमज आसात. हांव इतलेंच म्हणन की हे जे गैरसमज निर्माण जातात किंवा खंय तरी दिसता की कोंकणी चळवळीत हे दोन मार्ग आसात काय कितें, ते स्वार्थी लोकां खातीर जातात. जे निश्ठेन काम करतात ते निश्ठेन काम करपी लोक सगळ्याक आसात. ते मागीर लिपी जावं, ते मागीर जात जावं, धर्म जावं. कोंकणी चळवळीक केन्ना जात धर्म ह्यो गजाली लागल्यो ना.
लिपी लागली ना, ह्यो सगळ्यो गजाली लागल्यो ना, आज जे आमकां दिसता किंवा आज आमच्या जे कानार पडटा किंवा खूप जाण जे आमचेर आरोप करतात की लिपीच्या आदाराचेर आनी धर्माच्या आदाराचेर आनी जातीच्या आदाराचेर कोंकणी विभागता म्हणून, ते स्वार्थी लोकां खातीर जाता, जांकां पदां म्हणया किंवा पुरस्कार म्हणया किंवा अशा तरेची आस आसा तांच्या खातीर जाता. जो निश्ठावान लोक आसा, जो निश्ठावान कोंकणी कार्यकर्तो सेवक आसा, तो सगळ्या कडेन आसा. ताका लिपी लागना, ताका भास लागना, ताका जात लागना, ताका धर्म लागना, ताका भास चुकून म्हळ्यावे धर्म लागना, ह्यो गजाली ताका लागनात. आणि त्यो ताका केन्नाच लागच्यो ना. म्हणटकर हांव इतलेंच म्हणन की ह्या आदाराचेर कोंकणी चळवळीत फूट घालपाचो यत्न कोणें करचो न्हय. आनी तो केलो जाल्यार ताका जाप दिवपाक कोंकणी भाशा मंडळाचो दर एक कार्यकर्तो, तरणाटो कार्यकर्तो सदांच तयार आसतलो. आनी तो तरणाटो जो आसा तो अमुकूच जातीचो किंवा अमुकूच धर्माचो किंवा अमुकूच लिपीचो ना, ताचो धर्म एक आनी तो म्हळ्यार कोंकणी. आणि तोच धर्म घेऊन तो मुखार वतलो आणि या सगळ्या अशा तरेच्या प्रश्नांक तो सदांच जाप दीत रावतलो. म्हणटकर चळवळ सशक्त करपाच्या नदरेंतल्यान आमी जाता तितले चड तरणाट्यांक आमचे कडेन लागीं करत आसात आणि ते लागीं येत आसात, कारण तांकां कोंकणी भाशा मंडळ आनी कोंकणी भाशा मंडळाची ध्येयां स्पश्ट दिसतात. थंय अशा तरेचे कसलीच विभागणी किंवा अशा तरेचे फूट कोण केन्ना घालूंक शकचो ना हाचो विश्वास तांकां आसा आनी म्हणून ते मंडळा कडेन लागीं येतात. म्हणटकर म्हाका दिसता की चळवळ जर खंय कोणाकूय दिसता की योग्य वाटेर ना, जाल्यार आमकां कोंकणी भाशा मंडळांतल्यान तरी ती स्पश्ट दिसता आनी ती वाडत वतली आनी ती बऱ्या वाटे वयल्यान वाडत वतली अशें म्हाका दिसता. वेळ जर कमी आसत जाल्यार खुबश्यो गजाली घेना, पूण हांवें उदळ म्हळें तशें की खूब अस्पश्ट वातावरणांत हांवें अध्यक्षपद हातांत घेतलां, जें आमकां खबर ना की आमचे कितलेशेच जे उपक्रम आसात ते कशे तरेन आमी चालीक लायतलीं. कारण कितल्योश्योच कार्यावळी आसात, बाल साहित्य परिशद सारकिल्ली कार्यावळ जे आमी गोंया भायल्यान साहित्यीक गोंयांत आपयताले, जे शक्य ना. पूण आमी एक माध्यम जे वेंचलां तें म्हणजे ऑनलायन माध्यम. आनी आमी थरयलां की दर एक आमची कार्यावळ ती मागीर परिशद जावं, पेटू जावं, शणै गोंयबाब कथामाळ जावं किंवा बाल साहित्य परिशद जावं किंवा युवा महोत्सव जावं, ह्या गजालींक हो ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आमी कशे तरेन वापरूं येता. घडये जे कितें म्हणटा माटवान घडटाले ते हांगा घडप शक्य ना, पूण ते कशें जावं येता हें आमी निश्चित हाजेर आमचो विचार मंथन ऑलरेडी सुरू जाला. कितल्योश्योच कार्यशाळांनी खास करून खुबदां प्रत्येक जाण म्हणटा की तरणाट्यांक आयचे तरणाटे बरयता आसतना तांकां मार्गदर्शन मेळना वा कार्यशाळा जायनात साहित्यीक नदरेंतल्यान. त्यो कार्यशाळा करपाचो आमचो यत्न आसतलो. आनी शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे बाल साहित्य आनी ह्यो सगळ्यो गजाली चालूच आसा. शाणी मस्ती साठाचें काम सुरू जालां, बाल साहित्य पुस्तकांचें काम चालूच आसा. पूण शिक्षण मळाचेर जो उणाव आमकां दिसतालो, खास करून व्हिज्युअल मिडिया म्हणजे व्हिडिओज किंवा OER करपाच्या नदरेंतल्यान जो उणाव दिसतालो, तें काम मोठ्या प्रमाणांत चालू आसा. प्राथमीक ते उच्च माध्यमीक पातळी मेरेन चालू आसा आनी ते ब्लॉक करून ते काम मुखार वता. म्हणटकर सद्याच्या परिस्थितीन तरी ऑनलायन माध्यमांतल्यान जाता तितलें काम मंडळाचें चालूच उरतलें. अर्थात जेन्ना परिस्थिती परत जाग्यार येतली तेन्ना मागीर आमच्या बाकीच्यो सगळ्यो कार्यावळी चालीक लागतल्यो.